नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। कदंबाच्या बसी कोल्हापुरान अपघात, 4 आगताक गेले, 12 जखमी। ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान बस मारली झाडाक, एकलो ड्रायव्हर गेलो। कदंबा येताली कोल्हापूर सावन पणजे। आमदार मंत्र्यांच्या ब्राझील भोवडेंतल्यान सरकारान आंग काडपा फाटले कुवाडे सुटले। प्रधानमंत्री मोदी पडलो मदी, आपले गोंय भोवणे वेळार वाद नाका म्हूण भोवडीच केली रद्द। दिल्ली मिडियाचे रिपोर्ट। मोदीच्या गोंय भोवणेन घोषणा जातल्यो म्हूण हवा करतल्यांचे देंवले वारे। मोदीन दिलो सरकार चलयतल्यांक शिस्त आनी बारीकसाणीचो मंत्र, पळयात फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया। आदलो बीजेपी आमदार दयानंद सोपटेन सोडली काँग्रेस। सोपटे म्हणटा काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या कारभाराक विटलो म्हूण काँग्रेस सोडटा। सध्या दुसऱ्या पक्षांत वचपाचो प्लॅन ना। खोला स्कुलांतल्या भुरग्यांक वीक बाधा जावन जाली 24 वरां। पुलीस एफडीए चौकशीची ना हालचाल। सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूय विचारपी कोण ना। दुयेंत भुरगीं हॉस्पिटलांतल्यान घरा। आनी वर्ल्ड कपान अर्जेंटिनान मारले बोस्निया। कोट्यांनी लोकांनी पळयलो मेसीचो वर्ल्ड कपांत गोल। फ्रांसान होंडुरासाक मारले 3-0। स्वित्झर्लंडान इक्वेडोराक मारले 2-1। खबर विस्तारान। कदंबा बसी कोल्हापुरान फातोडेर एक्सिडेंट जालो। ड्रायव्हर धरून 4 जाण आगताक गेले, 12 जाण जखमी जाल्यात। गेला तो एकलो ड्रायव्हर मेल्विन फेर्नांडीस थिवेचो। ड्रायव्हराचो बसी वयलो ताबो केल्ल्यान बस व्हरून झाडाक मारली। बस कोल्हापूर सावन पणजे येताली। जखमी प्रवाशांक कोल्हापूरच्या सीपीआर हॉस्पिटलांत घाल्यात। गोंयच्यान कदंबाची टीम कोल्हापूर गेल्यात ते तिगूय पॅसेंजर सिंधुदुर्गातले। कदंबाचो चेअरमॅन कार्लोस म्हणटा थंयचे रस्ते सारके नात। पॅसेंजरांच्या म्हायती खातीर पुलिसांनी हेल्पलायन सुरू केल्या। सोमारा फातोडेर सुमार 6:30 वरांचेर कोल्हापुरान कोपर्ड्या आदूर गांवांत हो अपघात जालो। कदंबा कोल्हापूर सावन पणजे येवंक सुटिल्ली। ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो गेल्ल्यान बस झाडार मारली। 4 जाण गेल्यात, तातूंत 3 पॅसेंजर सिंधुदुर्गातले। कदंबाचो ड्रायव्हर मेल्विन फर्नांडीस थियेचो। तो कॅबिनात क्लिनर सायडीन बशिल्लो। नेटा सरशी धपको बशिल्ल्यान बस क्लिनर सायडीन सामकी काबार जाल्या। 12 पॅसेंजर जखमी जाल्यात, ते चडशे क्लिनर सायडीचेच। अपघाताची खबर पणजे पावली आनी सकाळी कदंबान हालचाली सुरू केल्यो। आयज आमची बस कदंबा बस कोल्हापूर सावन गोंयांत तेन्ना एक्सिडेंट जाली अबाउट 6:30 सुमार। आनी फेटल एक्सिडेंट जालो। एक ड्रायव्हर पेड्यार जालो मेल्विन फर्नांडीस थिवीचो। आनी ती एक्सिडेंट जालो आयज रेग्युलर बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन ऑफ द रोड्स। ते कितें जाता ती आमची बस एक्चुअली न्यू बस आहा। इवन ड्रायव्हर बरो एक्सपिरियन्स ड्रायव्हर आहा, पूण रेग्युलर पावस जालो कांय कारणाक लागून तो एक्सिडेंट जालो। आनी आमची इन्क्वायरी चालू आहा। ती बस सायडीन ऑफ रोड गेली आनी झाडाचेर मारली। झाडाच्या सायडीन रेग्युलर डॅश जाली आनी मागीर देन एक्सिडेंट हॅपन। इंजरीज 12 passengers have got minor injuries. They all discharged from the hospital, like 12 passengers. पॅसेंजरांक कोल्हापूरचे CRR हॉस्पिटलांत घाल्यात। बसींतले पॅसेंजरांक संपर्क करपा खातीर वा तांचे विशीं म्हायती मेळची म्हूण पुलिसांनी कंट्रोल रूम सुरू केला। पुलिसांनी दिल्यात ते हेल्पलायन नंबर अशे 1077 222 5083 222 5383 242 7690। इतले मजगती 70 होण्याचो 40 वर्साचो महादेव ठाकूर शॉकान आगताक गेलो। कासारवाणे पेडण्या ट्रकाची फाटली कास वयर केली तेन्ना कास लायटीच्या वायरींक लागली। ती सोडोंक म्हूण तो ट्रकाच्या कॅबिनाचेर चडलो तेन्ना ताचो हात वायरीक लागलो आनी तो थंयचे थंयच शॉकान गेलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आमदार मंत्र्यांच्या ब्राझील वर्ल्ड कप भोवणेंतल्यान पर्रीकार सरकारान आंग काडपा फाटलें कुवाडे सुटला। प्रधानमंत्री मोदी पडलो आनी आपल्या पयलेच गोंय भोवडेर कसलोच वाद नाका म्हूण सरकारान स्पॉन्सर केल्ली आमदार मंत्र्यांची भोवणीच रद्द केली। दिल्लीतल्या न्यूज एजन्सीनी ही खबर उक्ताडार हाडल्या। खेळा मंत्री रमेश तवडकार धरून गोंयचे 6 आमदार मंत्री सरकाराचे 90 लाख कड्डून ब्राझीलाक वचपाक फुलिल्ले। एकच गोंयकारांक मोदी बाबान दिला म्हणटा ते पर्रीकार बाब पयशे 6 आमदारांक मोडून घेतले।
89 lakhs of rupees ते आमकां परत केले. तो जॉन ताणें कॅन्सल करून ते पयशे गोंयकारांचे वसूल केले. इतलेंच आमकां मेवलां. आमी एज्युकेशन प्लॅन केल्लें, PMO लेटर केल्लें. हें जे पर्रीकर बाब करता तें बरें न्हू, इट इज एरोगन्स. पर्रीकर बाबर अशेंच म्हणून ना, तेणें नॅशनल TV चॅनलाक म्हटलें 7 जाण आपूण 40 जाण धाडटलो. सो दॅट इज द हायट ऑफ स्टुपिडिटी एंड एरोगन्स. एंड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट प्रायम मिनिस्टर हॅज एक्टेड एट द कंप्लेंट लॉज बाय अस टू हिज ऑफिस टू द PMO. भारत 2017चे FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप करूंक सोदता. गोंयांतूय ह्यो मॅची जावच्यो म्हूण गोंयचो प्लान चल्ला. ताका लागून गोंयचे आमदार मंत्री असले संवसारीक सर्तीच्या आयोजनाचो अभ्यास करूंक ब्राझीलाक वतात असो मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडिया आनी विरोधकां कडेन आर्ग्युमेंट घाल्लो. पूण पर्रीकाराचो हो आर्ग्युमेंट विरोधक आनी सामान्य लोकांक मानवलो ना आनी पटलोय ना. प्रकरण PMO मेरेन पाविल्ल्यान प्रधानमंत्री मोदीन मदीं पडून आमदारांची ब्राझील भोंवडी पुराय बंद करची म्हूण पर्रीकार सरकाराक फर्मान सोडलें म्हूण दिल्लींतली मिडिया सांगतात. आपले पयले गोंय भोंवडेर कसलेच तरेचो वाद नाका म्हूण मोदीन शिटूकसाणीन शादुरकाय दाखयली म्हूण जाणकार उलयतात. रमेश तवडकार, बेंजामिन सिल्वा, मिलिंद नायक, आवेर्तान फुर्तात, ग्लेन टिक्लो, कार्लोस आल्मेदा हे 6 आमदार लोकांचो पयसो कोड्डून ब्राझील टुरार वचपाक फुलिल्ले. पूण विरोधी पक्ष आनी मिडियान विशय तापयल्ल्यान प्रकरण 6 जाणांच्या आंगार आयलें. आपले बोल्सांतले पयशे मोडून ब्राझीलाक चल्ले म्हूण ते बेगीन जाहीर करून मेकळे जाले. खेळा मंत्री रमेश तवडकारान तर ब्राझील वचपाचो विशयूच सोडून दिलो. बाकीचे 5 जाण मात वतले. मात मोदीच्या निर्णयान दिल्लींतले BJPचे फुडारी अजाप जाल्यात. दिल्लींतले भाजपाचे म्हणयारे सांगतात ते प्रमाण ते पयलीं पर्रीकाराची भुमिका तीच BJPची भुमिका अशी भुमिका घेवची म्हूण तांकां सांगिल्लें. दिल्लींतले मिडियाच्या रिपोर्टा प्रमाण BJPतलेच कांय जाण आतां ह्या गजालीचेर मातसो वेगळो सूर लायतात. गोंयचे आमदार मंत्री जर सर्तीच्या आयोजनाचो अभ्यास करपाक वचपाक सोदताले जाल्यार ते वर्ल्ड कप सर्त सुरू जावच्या पयलींच वचपाक भायर सरपाक जाय आशिल्ले. ब्युरो बरोबर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. प्रधानमंत्री मोदीच्या पयल्या गोंय भोंवडेचो सरकार आनी BJPन मोठो गाजो केलो. मोदी आयलो आनी सरकार चलयतल्यांक शिस्त आनी बारीकसाणीन खर निर्णय घेवपाचो डोस दिवन गेलो. गोंयच्या येवजण्यांक केंद्र सहकार्य करतले म्हूण सांगून गेलो. मात मायनिंग पॅकेज, जुवारी पूल, गोंयांक खासा दर्जो ह्या सारकेल्या गजालींचेर मोदी घोशणा करतलो म्हूण जाणी हवा केल्ली तांचें वारें देंवोवन गेलो. मोदीच्या पयल्या गोंय भेटीचेर फुडाऱ्यांक कितें दिसता पळयात. देशाची विस्कटिल्ली घडी जाग्यार घालतले, अर्थवेवस्था जाग्यार हाडटले जाल्यार कांय खर निर्णय घेवप सरकाराक चुकना. त्या खातीर घडये लोक सरकाराचेर बेजारूय जावं येता. पूण शिस्त आनी बारीकसाणी शिवाय परिस्थिती जाग्यार येवंक शकना हो कानमंत्र मोदीन ताळगांवां BJPच्या कार्यकर्त्या मेळाव्यांत सरकार चलयतल्यांक आनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक दिलो. मातसो हो मंत्र आयकात. कड़वे निर्णय करके, कठोर कदम उठा करके देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक लगता है. मैं जानता हूं ऐसे कठोर निर्णयों के कारण जिस मोदी को लोग इतना प्यार करते हैं शायद उसमें कमी आ जाए, कहीं नाराजगी भी आ जाए. लेकिन मुझे विश्वास है कि इन कठोर निर्णयों के बाद जब स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा तो ये प्यार पुनः वर्षा होना शुरू हो जाएगा. हो नेम देशाक लागू तसो गोंयांकूय. गोंयची आर्थीक परिस्थिती सध्या वेगळी ना हो मोदीच्या मंत्राचो मतितार्थ. मात मोदीक गोंय लकी. गोंय त्याचे लागीचे म्हूण हवा करून ताचे कडल्यान मायनिंग, जुवारी पूल, खासा दर्जो असले गजालींचेर घोशणांचे अपेक्षांची हवा करतले फुडाऱ्यांचें वारें मोदीचे हे मंत्रान बरेंच देंवलां. गोंयच्या येवजण्यांक केंद्र सगळे सहकार्य करतले हें एक उतर सोडल्यार मोदी सगळ्यांक गुंडावन उलयलो. नेमकें ठोस कांयच ना. मोदी गोंयांत येवच्या पयलीं स्वता मुख्यमंत्री पर्रीकाराक कितें दिसतालें तें पळयात. जुवारी यू वेट फॉर प्राइम मिनिस्टर. मोदीन मात जुवारीचेर गुंडावन बरी कहानी सांगली. और जो हिला हुआ जुवारी का ब्रिज है ना, वो हिलने देना है क्या? मजबूत बनाना है नहीं बनाना? नया बनाना है नहीं बनाना? काम बहुत बड़ा है, महंगा है. मैं गोवा के वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मनोहर जी ने गोवा के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जो कदम उठाए हैं, उसको भारत सरकार का पूरा सहयोग रहेगा. लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयचे BJPन मायनिंग, दोट्टी नागरिकत्व, गोंयाक खासा दर्जा सारकेले विशय काडिल्ले.
मात मोदीन हे गजालीचेर ब्र काडले ना. आता कांय विरोधक आनी आमदारांक हो विशय मेळ्ळा. As far as Goa is concerned, mining sector and he with conviction he has shown a positive sign. So indirectly म्हणला की mininगाक hope बरो आसा and we will see in the near future. But overall outline of package what we were expecting or anything on special status for Goa हाजेर कांयच उलोवप जालें ना. काँग्रेस म्हणटा पर्रीकर सरकारान घाईन कामां सुरू केल्यात ती गोंयच्या बऱ्याक न्ही. ह्यो आंगलट येवपाच्यो गजाली. काँग्रेस ह्यो गजाली मोदी मेरेन पावयतली. तो फावंडेशन स्टोन घातलो तो मांडोवी तिसऱ्या पुला म्हाका दिसता बरोबर ना. सगळे लायसन्स मेळूना तांकां, डिफेन्स क्लियरन्स मेळूना तांकां. हे घाईन प्रोजेक्ट जाता आनी जे प्रोजेक्ट लोकांचे पयशे विभागता चड पयशांक टेंडर आनी कॉन्ट्रॅक्ट दिवन म्हाका दिसता मोदी बाबान तें बंद करपाक जाय. We welcome the initiatives, the positive statements made by Shri Narendra Modi, who said that mining should start sooner and that he has directed all his departments to see that clearances are given and things are kick-started. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन काँग्रेस सोडली. काँग्रेसीचे कारभाराक आपूण विटला म्हूण काँग्रेस सोडटा अशें सोपटेन पेडण्यां पत्रकारां मुखार जाहीर केलें. आतां खंयच्या पक्षान वतलो काय म्हूण विचारल्यार सद्याक खंयच ना अशें सोपटे मिडियाक उलोवन दाखयता. फाटल्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं सोपटे बीजेपी सोडून काँग्रेसीन गेल्लो पूण जिखूंक पावलो ना. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.